a part of your daily routine. Your safety and well-being are vital not just to you and your families, but to the entire maritime community. The government of Goa is always supportive when it comes to issue of seafarers. Especially NRI commissioner, सदांच कोणी बोटी मेरो बोटी कसलो इश्यू जालो आम सदांच फर्स्ट आमगे पॉइंट म्हणजे तो आमी NRI कमिशनर मेळटाय हे दोय आमकां एक बरी सवलत आसा जे तारवड्यांक कितें जालें इश्यू जालो डेथ जाले जेन्ना एक डेथ जाला तेतून एक दुसरे कंट्री ते थिंगा एम्बसी रजिस्टर करपाक जाय आनी हो जाण कितें कोताय रजिस्टर कोताय आनी दोताय पूण तेका एक डेथ सर्टिफिकेट मेळपाक जाय फाल्यां तेगेलें कितें प्रॉपर्टीचें कितें डॉक्युमेंटेशन आहा जाल्यार कसलें करपाक ते डेथ सर्टिफिकेट मेळना सो तें आनी तुमी रजिस्टर करपाक जाय ते तुका आमगेलो NRI हिंदू सगळे गायडन्स कोताय की आमगे प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स थिंगा कितको रजिस्टर करपाक जाय आनी जायते इश्यू जेन्ना तूं एकटो कंपनीको झगडो वयता तुगे कोण आयकना जेन्ना एक एसोसिएशन वयता जेन्ना एक आमगेलो गव्हर्नमेंट आनी तो NRI कमिशनर जेन्ना तुका बाबा एक जस्टिस मागोता तेन्ना तुका एक कितें रिप्लाय मेळटा ना जाल्यार तुज कोण खबर करूं You have to put for yourself, then for others. So safety first in Makdista, the seamen, the life one, safety first is the priority. You have to make yourself safe, and then you can be a guardian to others. So safety is very important. Deeps, all these courses, survival at sea, all those firefighting courses are very important. I also actually got Zappa Karan interview going Punam, and we were all set, four of us. Interview. By that, then we went in the morning and we have 5 amna pote lamge now I am discount person kon agent gadle charana. This is almost 26 years back. So after that was my first interview and last interview now. So this is how I landed here. So important safety on ship is very important. आमगेले जे भुरगे जे हॉटेल आहे 4 hotels. So जायत्यान भुरगे म्हणटाय सर आमी बोटी रोयताय and I always tell them आता जायत्यान सर्टिफिकेट मागूं येताय हांव मुद्दाम सांगता I don't हांव तेंका एनकरेज करिना I said boss आमगेले इस्कला आमगेल्या हॉटेलांत जे भुरगे काम करता हाल तूं पळय ह्यो डुप्लिकेट सर्टिफिकेट जो कोणी हॉटेल इश्यू करता म्हळ्यार हॉटेलाचें नांव पेडेर आनी तुमलें कॅरियर पेडेर As I can Papa, you all work in the hotel, whatever way you want to go, do it in a proper way. So like that, the safety tips the safety the courses that is also important. I don't talk much on safety because but declare something then about Frankan in the presidentship gave Goan Seamen Association of India. He is my classmate. Helpani आमगेले 2 जण गेले आता मुलबाला पेपेचल कॉन्व्हेंट आले आम्ही एक बारा शिकताले बाप हेल्पनी सो बाप फ्रेंक so many years हांव जाणा पयले आनी आता जायते मावता तारोडी बाळाला पण आनी फाटीन गेले शेजारी बाप एसली मोठो भायर पडो पोटीर ऑलमोस्ट 7-8 months सो आमगे चीफ इंजिनियर आहा बाप गिफ्टन फेर्नांडीस तो आज ना तेगेलो सासफाई या एक्चुअली पास सो तो आनी फ्रेंकान सगळ्यांनी विदिन अ शॉर्ट period ती बॉडी आमगेली एसपी केली आमगे 7 शेजारी पडल्यात गॉट अ मॅसिव हार्ट अटॅक आनी तो संपलो सो तेगेली बॉडी हाडपाक एंड इवन द तेगेले कितें अमाउंट तेगे कितें मेळपाक फॅमिली इट वॉज सॉर्टेड आउट विदिन अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड सो म्हाका दिसता ही एसोसिएशन एक्चुअली आसो पळय आमच्या गोंयकारांक जायतें बरें कीप अप द गुड वर्क बाब फ्रँक आनी आख्खी तेगे टीम आमगे कॅप्टन आहाय सगळे सो तुमकां शाबासकी आनी अशेंच सरकार ह्या नात्यान म्हाका दिसता आमी सरकारान ऑपोजिशन आहे बट जेन्ना गोडये जाल्यार आमगेले तारवडे बाग पेन्शन मेळटा अनेक पायशांना नांव घायलें अजून तांकां मेळना नाव कमिंग मान्सून असेंब्ली सेशन आहा वी वील ट्राय टू डू आवर बेस्ट आमच्या हातीन वा आमदार ह्या हातीन नात्यान आमकडे कितें जाता आमचे गोवन सिमेना पासून आम डेफिनेटली वील रेज अप द इशू समज तुमले कसले इश्यूज आहाय जाल्यार असेंब्ली आतां क्वेश्चन घालपाक स्टार्ट जाला तुमले कसले प्रश्न आले डेफिनेटली यू कॅन गिव इट टू एनी ऑफ युअर MLA ओ मी ओ आमगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन आहा ब्युरी आले म्हण आहा कोणाकूय दिवपा जाता आमगेले ऑपोजिशन आहाय तेंकां सरकार होल्डिंगा चडशे प्रश्न घेयना एज ऑपोजिशन आमकां झगडपाक पडटा सो कसले प्रश्न आहा तुमगेले वी आर ऑलवेज देयर टू फायट फॉर गोवन्स एंड गोंयकारां पासून आनी मुद्दम सांगता कित्याक जेन्ना पयलो क्रुजींग वयता आसतना गोंयकार चड दिसता पडटा मातशे थोडे क्रूज लायनीचे कोणी जायताय बाकीचे नॅशनॅलिटी जायताय
So we will aim at least government of सगळे employment दिवपाक जायना, but definitely this is one place where we can create this employment. आमकां जाती भशेन आमी तुमकां आदार दितले, सदांच रावतले तुमच्या बरोबर आणि अनेक फावटी एक first one, another commissioner. Yeah. How many cases have come in the last year or so before? See, there are many cases that we come across because people who are stranded over in the overseas or otherwise who sometimes there are some unfortunate deaths wherein the family approaches the NRI Commissioner's office and we try to bring the bodies here or otherwise help those who are stranded overseas. So NRI Commissioner in fact have been doing very effective job so far as helping our seafarer community from Goa, and we have been doing it for quite many years now.